रानटी जनावरांचे सुरक्षिते खातीर विशया कडेन गांभीर्यान आनी संवेदनशीलतायेन पळोवपाची गरज आसा अशें मत प्राणी मोगी तशेंच एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचे अध्यक्ष अमृत सिंग आनी स्क्वॉडाचे वांगडी चरण देसाय हाणें गोमंतक टीव्हीच्या सडतोड नायक कार्यावळीन संचालक संपादक राजू नायक हांचे कडेन भासाभास करतना व्यक्त केला. जनावरांचे सुरक्षिते खातीर जे कायदे आसात ते खरपणान चालीक लावप तशेंच आपल्या वाठारांतली रानां सांबाळून रानटी जनावरांची रावपाची सुवात राखून दवरप जण एका नागरिकांची जबाबदारी आसा अशें मत ह्या वेळार मानेस्तांनी उक्तायलें. सांबाळ करपा संदर्भात योग्य जनजागृती जाल्या. गेली 25 वर्सां हय ह्या चळवळीक लागून हय. सुरवात जरी सरपा कडच्यान सुरवात केली पण हळूहळू कळपाक लागलें की हे जे वन्य जीव जे आसा हय ते खंय तरी आमच्या मनशाच्या अतिक्रमणाक लागून बळी पडलेले आसा. बरोबर. आनी कितें जालेलें प्रत्येक जण जर वन्यजीवान कितें तरी केलें जाल्यार सगळे कडेन बोवाळ जाता. पूण जेन्ना इतके जाण वन्यजीवांक त्रास करता हय. किंवा तेंचे हॅबिटेट नश्ट करता म्हणजे रावपाची जागाच नश्ट करता हय. तेन्ना त्या बाबतींत कोण उलयना. शेतां बातांचें तुमी सांगलें पण शेतां जी आहा ते आयज शिल्लक काय उरूंक ना कारण ज्या पद्दतीन आमचे गोंयांत मायनींग आनी बाकीचे चिरे खणी आसूं आनी बाकीचे प्रकल्प आसूं त्या खातीर सगळी शेती बाती जी आहा ते सगळ्या तितून पाणी जें आहा ते सगळे हेचे गेल्लेले आसा. डोंगर सगळो कत्तल जावन तेजे मायनिंगाचें पाणी गेल्लें आहा. बरोबर. तर आयज स्थिती अशी आसा की जे आमकां केन्ना वन्यजीव जे आहा जे जशे आमी गवेरेडे आसा किंवा बाकीचे वागा सारके प्राणी आसा हो सुद्दां हळूहळू आमकां मनुश्य वस्तीच्या देगेक म्हणजे शहराच्या बाजूक दिसपाक लागलेले आसा. कारण आमी अशें म्हणटात की रस्ते जे आहा ते जंगलांतल्यान वयता पळय ते जंगलांतल्यान गेल्ले आसा आनी जंगलाचो विस्तार जो आसा तो जावच्या आणून खंय तरी तेचे आतां अतिक्रमण लोकांची घरां आयज ज्या जाग्यार जंगल पूर्ण आसले ते डोंगर नश्ट जावन आकेशिया आनी कितें बाकीचे वृक्ष लावन दोळ्यात पाणी लावपाचें. कशें आसा की वायल्ड लायफ किंवा वन्य प्राणी हाका संवेदनशीलता पयली जाल्यार ती सामको शेवटचो विशय तो. कारण हांव आतां स्वता वायल्ड लायफ बोर्डाक आसा किंवा मरीन कन्जर्वेशन जे समुद्री वायल्ड लायफ जे आसा ताजे बाबतींतूय हांव पळयता की तातूंत भितर शेवटचो ताका जर दर्जो कोणाक दिता जाल्यार आमी एक लक्षांत घेवपाक जाय की आमी ताजेर जगता सद्या. म्हणजे पणजी जर पळयली किंवा एकूण समुद्र जर पळयलो आसत किंवा जंगलां जर आसत वायल्ड लायफ ताजेर आमी सद्या जगता. हो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसत हें अख्खें कोणा खातीर आसा तर ह्या वायल्ड लायफ आनी ह्या जंगला खातीरूच आसा. हय. आनी म्हाजो एक वदळचो तुमी जो विचारलो ताजेर परत हें आसा की हें कोण करूं शकता. आतां शेतकऱ्यांक त्रास जाता हो तर इतलो हें आसा की शेतकरी आमच्या देशाचो आधार आनी आमच्या गोंयांत न्ही तर देशान हो प्रश्न जावन पडला की ह्युमन आनी वायल्ड लायफ हांचो कॉन्फ्लिक्ट तातूंत भितर फार्मर्स हांचो सगळ्यांत चड नुकसान तांचें जाता. बरोबर. आनी तातूंत भितर म्हाका अशें दिसता की कायदो तुमी म्हणलें कितलोय कडक जरी केलो तरी ताजेर कांय उपाय जावचो ना. तर इतलीं वर्सां गेली हजारो वर्सां आसत किंवा 500,000 वर्सां हें जंगलां कोणी राखलीं तर थंयच्या लोकांनीच राखलीं. सामकें. म्हणजे जेन्ना 1917 वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट आयलो तेन्ना अशें जालें की जंगलांतल्यान सगळ्यांक धांवडोवप आनी जंगल राखीव जंगल करप. एक्झॅक्टली. पूण ताजो परिणाम कितें जालो की थंयचे वनवासी किंवा ट्रायबल लोक तांकां थंयच्यान धांवडयले आनी हेवटेन मायनींग किंवा बाकी जंगलाची तोड सुरू जाली. तर म्हाजो परत हांव खंय म्हाका संदी मेळटा तेन्ना सांगता की एक संदी थंयच्या लोकांकूच दिवन पळया की बाबा तुमीच तुमच्या जंगलाचो राखण करा. तुमच्या पोट्या पाण्याची चिंता सरकार करतली.